देवाक दिन वाचूया, ताची स्तुती करूया, ताका वाखाणुया, ताका आराधना करूया, कित्याक तो आमचो देव आसा. तो आमचो देव आसा आनी तो आमकां व्हरोंक येवचो आसा. तो आमकां व्हरोंक येवचो आसा, कित्याक ताणें आमकां एक सुवात तयार केल्या आनी ती सुवात आसा सर्गा राज्या वयर. ती सुवात आसा सर्गा राज्यार, कित्याक आमी सर्गा राज्याची दायजी आसा. आमी त्या देवाची भुरगीं आसा मोगाचें. आनी एक दीस आमी त्या देवा वांगडा आसतले, त्या देवाक आमी पळयतले. आनी ज्या वेळार आमी त्या देवा सांगात आसतले, त्या देवाक पळयतले, त्या वेळार अख्खो संवसार आमकां पळयतलो मळबा वयर, कित्याक आमी आमच्या देवा सांगाताक हाला येतले. आमी आमच्या देवाक पळयतले, कित्याक ताणें आमकां अधिकार दिला, ताणें आमकां वेंचून काडला. देवाचें उतर आमकां सांगता, मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्यो संवसार रचचे आदी पासून देवान तुका आनी म्हाका वेंचून काडला. ह्या संवसाराचें फावंडेशन घालूच्या आदी पासून देवान तुका आनी म्हाका वेंचून काडला. कित्याक देव आमचो मोग करता. देखून ताणें आमकां ह्या मनशा रुपान वेंचून काडला. आमकां देवाक कितेंय करूंक जालें आसतें मोगाच्यान, पूण ताणें आमकां आपल्या प्रतिरुपाचो केला, आपल्या सारक्याचो केला आनी आपलो अधिकार ताणें आमकां दिला. कित्याक तो आमचो मोग करता आनी आमचे संवसारान येवचें कारण एकूच आसा की आमी तेच्या सांगात आसतले एक दीस, आनी तो दीस बेगीच येवचो आसा. देवाक ह्या वेळार दिन वाचूया मोगाच्यान, ताची स्तुती करूया, ताळयो पेटोवन ताका वाखाणुया. कित्याक एक दीस आमी तेच्या सांगाता वयर आसतले. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे. मेरा यीशु रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर. देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां. नीले आसमां के पार जाएंगे. मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे. मेरा यीशु रहता वहाँ. आमी ते मळबार आसतले आमच्या देवा वांगडा मोगाच्यान. आमचो देव रावता त्या जाग्यार. उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा. उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा. देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा. देखेगा सारा जहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर. देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां. नीले आसमां के पार जाएंगे. मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे. मेरा यीशु रहता वहाँ.
अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। संग संग हम रहेंगे अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। Oh, thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Tomok ajapanso. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. यार आम्ही देवाच्या उतराविषयी ह्या दिसांनी आम्ही मनन करता. प्रेज द लॉर्ड. आणि खेरीज भाशेन आम्ही पयल्या दिसा
मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4 आमी मनन केला, तेचेर पयला. सो आयज आमी पळोवया जॉन चॅप्टर 3 वर्स 34, जोवाचो 3रो अवेसूर आनी 34वी. आमेन. आनी थंय देवाचें उतर कितें म्हणटा पळय, कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता. प्रेज द लॉर्ड. जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता. प्रेज द लॉर्ड. सो जेजू ख्रिस्त ज्या वेळार आमी बायबल वाचतना पळयता बाबा, त्या वेळार जेजू ख्रिस्त कितें म्हणटा, हांव ह्या संवसाराचो न्हू. प्रेज द लॉर्ड. हांव ह्या संवसाराचो न्हू. आनी उपरांत तशी सांका पासूनय म्हणटा, तुमी ह्या संवसाराचे न्हू. प्रेज द लॉर्ड. हांव ह्या संवसाराचो न्हू आनी तुमी ह्या संवसाराचे न्हू. पळयात, बायबलाचें एक उतर आमकां सजमोन सांगता ते अशे भाशेन, तुमी सरकार राज्या वयले नागरीक आसात. आमेन. तुमचें घर सरकार राज्याचें आसा. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, सजमोन घेयात, जो जस्ट एग्जाम्पल घेयात, आमी मालवणा रावता. सो आमी ज्या वेळार उलयता त्या वेळार मालवणची लँग्वेज येता. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार कोण गोंयकारां आसात ती ज्या वेळार उलयता त्या वेळार गोंयची लँग्वेज येता. प्रेज द लॉर्ड. ओके. जर आमी केरला पळयता जाल्यार केरलाची लँग्वेज आसता. जर आमी तामिळनाडू वयता तर तामिळनाडूची, जर आमी आसाम वयता आसामाची. म्हटल्यार वेगवेगळ्या स्वातेचेर वेगवेगळ्या भाशेची लँग्वेज आसा. आमेन. आतां हांव जर वयता जाल्यार तर म्हाका, हांव जर आतां वयता जाल्यार खंय वयता, जर हांव केरला वयता तर म्हाका जर ही म्हाजी भाशा आसा तीच येता जाल्यार हांव तीच उलयतलो. प्रेज द लॉर्ड. तांकां सजमोनी वा नाका सजमोनी, कित्याक म्हाजे लागीं तीच भाशा आसा. प्रेज द लॉर्ड. वा आतां केरलासून जे लोक येतात ते जर मालवणा येतात वा गोंयांक येता, सो तांकां जर आनीक खंयची जर भास ना येवंक वा भास येयना ना जाल्यार ती तेंची जी भास आसता तीच भास उलयतात. म्हटल्यार कितें, देवाचो आत्मो कितें सांगूंक सोदता, दर एका स्वातेचेर एक भास आसा आनी त्या भाशेन मनीस उलयता. प्रेज द लॉर्ड. आतां जर तुमी रशियाची लोकांक खंय जर इंडियन येता तर तांकां रशियन येता न्हू, तांकां आनी खंयची भाशा येयली ते सांगपाचो प्रयत्न करतात. आमी कितें आमकां वा खुणेन आमकां सजमोवचो प्रयत्न करतात. प्रेज द लॉर्ड. चायनाची जर लोकां येयली तर ती तेंची भाशा जाणा जाल्यार आनी आमची भाशा नको जाल्यार तांकां इंग्लीश येयना जाल्यार आनी खंयची लँग्वेज ती तेंची भाशेनूच उलयतले. म्हटल्यार कितें, म्हटल्यार जी भास आसा त्या भाशेन लोकां उलयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात आतां कितें जाता जाणा, हय देवाचें उतर कितें म्हणटा बाबा, जॉन चॅप्टर 3 वर्स 34, जोवाचो 3रो अवेसूर आनी 34वी. कितें म्हणटा जाणा, कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची भाशा उलयता. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा, जाका देवान पाठयला तो देवाची भाशा उलयता वा देवाची उतरां उलयता. सो ही कितें जावन आसा देवाची उतरां. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, हेका एक देवान वेगळी जागा दिल्या. जशी एक भास आसा तसो देव म्हणटा देवाची भुरगीं आसात ती देवाची भास उलयतात. प्रेज द लॉर्ड. आतां तुमी म्हाका सांगात देवाची भास कितें डिफरंट आहा कितें, देवाची लँग्वेज कितें डिफरंट आहा कितें, ना. देवाची लँग्वेज डिफरंट ना, देवाची भास कितें डिफरंट आहा कितें, ना. प्रेज द लॉर्ड. पूण मागीर हे खंयसून आनी कित्याक म्हणून अशें देवाची उतरां. प्रेज द लॉर्ड. पळय परतून एक पावट म्हण घ्या, कित्याक जाका देवान पाठयला. प्रेज द लॉर्ड. तो देवाची भास उलयता. प्रेज द लॉर्ड. जसो मनीस आसा तसो मनशाच्या तोंडासून उतरां भायर पडटा. प्रेज द लॉर्ड. आतां हय देवाचें उतर आमकां सांगता, हे जें हांव वाचतां उतर वा बायबल तुमी वाचतात ती देवाची भास जावन आसा. आमेन. दीस इज द लँग्वेज ऑफ गॉड. आमेन. ही भास जावन आसा देवाची. प्रेज द लॉर्ड.
ही एक खरीच भाशेन देवान दिलेली भास आसा. ती भास म्हटल्यार कितें? देवाची उतरां. प्रेज द लॉर्ड. पळयात आतां कितें, आयज जर जस्ट एग्जाम्पल घे, तुमी जर म्हज्या लागीं येयल्यात, ओके, म्हज्या लागीं येयल्यात आनी म्हज्या लागीं जर 2 मिनटां तुमी उलोवंक सुरू केल्यात, ओके, वेगळ्या विशया वरसून 2 मिनटां तुमी जर उलयता, तर 2 मिनटां उपरांत म्हाजो जो ट्यून आसतलो तो खंयसून येतलो? देवाच्या उतराचेर येतलो. प्रेज द लॉर्ड. वा तुमी जर एक देवाची सेवक आसात आनी जर फुडचो मनीस उलयता, तर त्या उतरानूय पासून देवाचो उल्लेख ह्यो येतलो. प्रेज द लॉर्ड. हांव जायते जाणांक आतां ज्या वेळार आमी उलयता, बिजनेसान उलयता, त्या वेळार म्हाज्याय तोंडानसून उच्चार येता. कित्याक जाणा? हांव तेच्यानसून जल्माला, सो म्हाका तेचीच भास उलोवंक जाय. हांव कितें म्हणटलें, ना देवाक जाय तर सख्या जातलें. म्हटल्यार कितें, आमच्या ज्या काळजान आसा तें आमच्या तोंडान येता. पवित्र पुस्तक सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हें काळजान केन्ना आसता? ज्या वेळार आमी, प्रेज द लॉर्ड, ज्या वेळार आमी कितें करता? ज्या वेळार आमी उलयता देवाची उतरां, त्या वेळार आमी त्या उतरां भाशेन जाता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात जायते फावटी आमी नजर मारता जाल्यार आमच्या जिविताचेर, आनी आमच्या जिविताचेर जे वेळार आमी नजर मारता त्या वेळार आमच्या जिवितान कितें तरी उणेपण दिसता. प्रेज द लॉर्ड. कितें तरी प्रॉब्लम्स कोणाचो, आनीक कितें प्रॉब्लम्स कोणाचो, फायनान्शियल प्रॉब्लम्स कोणाचो, फॅमिली प्रॉब्लम्स कोणाचो, शिकपणाचो प्रॉब्लम्स, आनी हे सगळे प्रॉब्लम जो तो मनीस म्हणटा म्हाका ह्या प्रॉब्लमांसून भायर पडोंक जाय, म्हाका ह्या शिकपणांसून भायर पडोंक जाय, म्हाका ह्या त्रासांसून भायर पडोंक जाय, म्हाका ह्या बिजनेस प्रॉब्लमांसून भायर पडोंक. म्हटल्यार कितें, दर एकल्या मनशाक नाका ते प्रॉब्लम तुज्या लायफान येयलेले. कोणाक नाका बाबा तुज्या लायफान प्रॉब्लम आसलेले. म्हटल्यार दर एक मनीस म्हणटा म्हाका ह्या प्रॉब्लमान रावचें ना. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका ह्या प्रॉब्लमान रावचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मागीर जर प्रॉब्लमान रावचें ना जाल्यार अशें कितें आसा जें आमकां सदांकाळ ह्या प्रॉब्लमासून भायर काडटलें? आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जर तुमी बायबल जर सारको वाचतात जाल्यार तर तुमकां एक समजतलें, ज्या वेळार जेजू क्रिस्त शिसांच्या लायफान येयलो त्या वेळा पासून शिसांकां कांय उणें नसलें. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार जेजू क्रिस्त तेंच्या लायफान भितर सरलो त्या वेळार तेंच्या लायफान कांयच अशें ना, सगळें तेंकां भागा आसलें. प्रेज द लॉर्ड. हें कित्याक लागून? ज्या वेळार जेजू क्रिस्त तेंच्या लायफान येयलो त्या वेळार. सेम बाबा, ज्या वेळार आमी वर्ड ऑफ गॉड वाचता त्या वेळार जें आमचें जिवीत आसा हें जिवीत आमचें रावना पूण देवाचें जाता. प्रेज द लॉर्ड. देखून जेजूची उतरां कितें म्हणटा? जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता. म्हटल्यार तेका तेची भायर आनी उतरांच सजमनात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ही एक आमच्या कुडीची एक सिस्टीम जावन आसा. ज्या वेळार आमी आमची कूड देवाक भेटयता त्या वेळार देव आमच्या कुडीची जबाबदारी घेता. प्रेज द लॉर्ड. देव आमच्या कुडीची जबाबदारी घेता. पळयात, जायतीं जाणां आयज पिडेस आसात, जायतीं जाणां आज त्रासान आसात. सगळ्यान म्हत्वाचें आसा ह्या दर एका वस्तूक आमी विजय व्हरोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आतां तुमी म्हणटले आमी विजय कसो व्हरतलो? कोण आमचेर हात ठेयतलो? कोण आमकां मागणें करतलो? पळयात, ह्या संवसारान कोण तुमचे पासून मागणें करणारो ना, एकलो जेजू क्रिस्त सोडलो जाल्यार. प्रेज द लॉर्ड. तो पासून मागतलो जेजूच्या नांवान. तुमचेर पासून जो मनीस प्रेयर करतलो तो पासून कोणाच्या नांवान करतलो? जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. दुसरो आनी कोण आसतलो तो पासून कोणाच्या नांवान मागतलो? जेजू क्रिस्त. म्हटल्यार बायबल कितें म्हणटा? दर एक मनीस जर तुमकां हिलींग दिवंक सोदता जाल्यार तें एकूच नांव आसा, तें म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. आमेन. तें नांव कितें म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. म्हटल्यार तो देव सगळ्यांचो आसा. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा तो हर एका मनशाचेर उजवाड फाकयता. हर एका मनशाचेर तो असो दूरचार करना. म्हटल्यार एकाक न्हू भेदभाव करना. एकाक चड उजवाड दिता, एकाक उणो उजवाड दिता, अशें करना. तो हर एकाक सेम उजवाड दिता. प्रेज द लॉर्ड.
सो ज्या वेळार जर तो मागता आनी तुका जर बरें मेवता तर तुजी जिबेन तितलीच ताकद आसा जी तेच्या जिबेन आसा. प्रेज द लॉर्ड. पळय सजवून घे, आमचें कितें जालां जाणा, आमी मागोकूच केन्ना शिकोंक ना, आमी तें घेवकूच केन्ना शिकोंक ना. आमकां दुसऱ्यांक लागीं मागोवची संवय जाल्या. तुमी डायरेक्टली जे वेळार जेजू लागीं मागतात ना त्या वेळार तुमकां मेवता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात आमकां जायते फावटींक दिसता जाणा, पळयात जस्ट एग्जांपल घे, जर तुमकां लूज मोशन जाता जाल्यार तर तुमी ती फिवरची गोळी घेवच्यात ना, वा फिवर जाता जाल्यार लूज मोशनची गोळी घेवच्यात ना. म्हटल्यार कितें, हर एका पिडेर हर एक वखदां आसात. तशेंच हर एका सिकनेसाक एक वेगळें प्रेयर आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. वेगळें प्रेयर आसा. आमी तें सोदूंक जाय, तें डिक्लेरेशन सोदूंक जाय. कित्याक जे वेळार ह्यो कोड न्हू परफेक्ट बसता त्या वेळार हिलींग आमकां रिसीव जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात देवाच्या उतरान हर एक वस्तू रचल्या. प्रेज द लॉर्ड. आनी तेच्या वस्तू मध्ये आयलेलें अशें कांयच ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयलेलें अशें कांयच ना. पळय तुमकां खबर आसा जाल्यार जेजू क्रिस्तान कितें केलें. त्या कुड्ड्याक आपयलो आनी त्या कुड्ड्याक लागीं आपूण तेणी कितें केलें, तेणी तेच्या जमनीर आपली थुकी उडयली आनी ती थुकी आपूण कालयली आनी थुकी कालोवन ती थुकी तेच्या दोनूय दोळ्यांक लायली न्हू. दोनूय दोळ्यांक लायली त्या वेळार तेका सांगलें वच आनी दोळे तूं म्हणून सांगलें. प्रेज द लॉर्ड. जेजून कित्याक त्या मातयेन थुकी उडयली आनी ती कालयली आनी त्या दोनूय दोळ्यांक लायलें, कोणाक खबर आसा कित्याक बाबा अशें केलां जेजून, कित्याक म्हणून केलां. पळय बाबा रिजन आसा, प्रत्येक वस्तूक रिजन आसा. बायबल अशे भाशेन सांगता, ती जर आमी स्टोरी वाचता जाल्यार थंय अशे भाशेन तिची हिस्ट्री सांगता. जो तो कुड्डो आसलो न्हू तो दोनूय दोळ्यांनी आंधळो आसलो. पूण तो आंधळो म्हटल्यार थोड्या आंधळ्यांका पळय दोळे आसतात ना, बिबूळ आसता न्हू, पूण ताका बिबूळच नसलें म्हटल्यार दोळेच नसले. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार जेजून माती कालयली आनी त्या दोनूय दोळ्यांक तेच्या लायली, जेजू क्रिस्तान तेचे दोळे तयार केले. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्तान तेचे दोळे तयार केले. माती कालयली आनी तेच्या दोळ्यांक लायली. जेजू क्रिस्तान तेचे दोळे तयार केले. प्रेज द लॉर्ड. तोच देव जो देव पयलो आसलो, जेणी आदामांक रचलो मातये पासून, जेणी एवेक रचले तेची बोर काडून, तोच देव आयज आंधळ्या मनशांच्या सामकार आसलो. तेणी माती कालयली आनी ताका साच्यान भरली आनी तो बरो जालो, ताका नजर आयली. म्हटल्यार कितें आसा, देवा लागीं तुमचे लागीं जे पार्ट ना ते देवा लागीं आसात. आमेन. जे तुमचे लागीं पार्ट ना ते म्हज्या जेजू क्रिस्ता लागीं आसात. सेम रावं नाका. हेचे उपरांत सेम रावं नाका. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमी जे चिंततात तशें जावचें ना, पूण देव चिंतता तशें जातलो. आमेन. देव चिंतता तशें तुमी सेम रावचेत ना. उठात, चलोंक लागात, हांसात, खेळात. कित्याक तुमचे भितर तेचें जिवीत आसा. तुमचे हर एक पार्ट, आतां तुमी म्हणटात ह्यो पार्ट म्हजो चलना, ह्यो पार्ट म्हजो रावना, ह्यो पार्टान म्हाका उखलूंक जायना. जेजू क्रिस्ताचें सामर्थ्य ह्या वेळार रिसीव करात आनी ह्या वेळार चलोंक लागात, हांसात, खेळात. कित्याक तेच्या लागीं जे पार्ट तयार जावंक नात ते देवा लागीं जाल्यात. आमेन. खंयच्या मनशाक पार्ट तयार जावंक ना तो देव दिता. प्रेज द लॉर्ड. खंयच्या मनशाच्या आंगान पार्ट ना तर देव दिता. कित्याक रचणार तो, पेकयणार तो, आमकां सांबाळणार तो, आमकां रचणारूय तोच आसा, आमकां पेकयणारूय तोच आसा, आमकां सांबाळणारूय तोच आसा. प्रेज द लॉर्ड. आयज अशें म्हणूं नाका म्हजो खंयचो कुडीचो सांद थांबला, अशें म्हणत म्हजे कुडीचो सांद चालू आसा. तुका दिसतलें ना कसो म्हाजे हात तर उखलिना, ना म्हजो हात उखलता. अरे ना म्हाका उलोवंक जाय. कित्याक ना उलया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. कित्याक जें तुमी करतल्यार थंय देवाचें सामर्थ्य आसा आनी जंय देवाचें सामर्थ्य आसा थंय विजयी आसा. प्रेज द लॉर्ड. हर एक जे बायबलांतले उतार आमी पळयता जाल्यार ते विजयानसून विजया लागीं व्हरता, महिमेनसून महिमे लागीं व्हरता.
कित्याक आमकां तें उतरां वरवीं जिवीत आसा. आमेन. आमकां तें उतरां वरवीं मनीस जियेता कित्याक मनीस जियेता देवाच्या उतरान. प्रेज द लॉर्ड. मनीस जियेता कसो देवाच्या उतरान. आयज ह्या दिसांनी हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदतां, देवाची उतरां तुमच्या कुडीन भितर रिगतात, तुमच्या सांद्यान भितर रिगतात आनी ती सांदे जी तुमच्या लागीं ताकद ना ते ताकद घालता. कित्याक हांवें म्हज्या जिवितान पळयलां तेची उतरां काम करतात आयज पासून. कित्याक ती जिवी आसात. प्रेज द लॉर्ड. ती जिवी आसात. ती उतरां नश्ट जायना. ती उतरां जिवी आसात. हर एका वेळार ती उतरां जिवी आसात. आयज जर तुज्या खंयचो कुडीच्या सांदेचेर हात ठेवन म्हणात, हांव देवाची उतरां उलयतां आनी ही उतरां हांव म्हज्या पांयांचेर डिक्लेअर करता, ही उतरां म्हज्या हातीचेर डिक्लेअर करता, ही उतरां म्हज्या मानेचेर डिक्लेअर करता, ही उतरां म्हज्या दोळ्यांचेर डिक्लेअर करता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हर एक कुडीचो सांदो जो म्हाजो थांबला, जो म्हाजो रचोंक ना, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्या वेळार रस्ता डिक्लेअर करा आनी तशें घडटलें. कित्याक लुकाचो पयलो अवेसर 37 क्लियर म्हणटा. लूक चॅप्टर 1:37 क्लियर म्हणटा, देवाच्यान जायना अशें कांयूच ना. आमेन. कांयूच ना. प्रेज द लॉर्ड. हर एक वस्तू देवाच्यान जाता. हर एक वस्तू देवाच्यान जाता. म्हणून देवाच्यान जायना अशें कांय ना. प्रेज द लॉर्ड. पळयात आयज देवाक सगळें करूंक जाता. सगळें करूंक जाता. जें तुमी म्हणटा ब्रदर हें म्हाजें शिकपण येस करूंक जाता. कित्याक ना जावचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक ना जावचें. कित्याक तुजे भितर आसा तो बलिश्ट आसा. ताचे बरोस ह्या संवसारान आसा. आमेन. सो थँक्यू म्हणून देवाक ह्या सोबीत उतरान पासत. ह्या उतरान आमकां ताकद मेळटा. ह्या उतरान आमी परतून तयार जाता. प्रेज द लॉर्ड. परतून तयार जाता. परतून रचता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आमी एक न्यू क्रिएशन आसा. आदलें तें सगळें गेलां. आतां नई सृश्टी आनी नई रचना जाला जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. सो हांव तुमच्या आसा प्रेयर करता. थँक्यू जेजस ह्या भुरग्यान पासत, तेंच्या जिविता पासत हांव डिक्लेअर करता तेंचे भितर तुजें जिवीत आनी ते जिविता वरवीं ते विजयी आसात आनी सदां काळ विजयी आसात जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता.